चेर आनी कितें म्हणपाचें, गेल्या म्हयन्यान आतां एअरपोर्टाचेर सिलींग पडून थंय डॅमेज जाली. आतां हांगासर सिलींग पडला. 2 म्हयन्या पयलीं युनियन रेल्वे मिनिस्टरान हांगा इनॉग्रेशन केल्लें. ते आतां गव्हर्मेंट कितें करपाक सोदता म्हणून खबर ना. इतलें फास्ट कन्स्ट्रक्शन करता आनी तेचेर कितें दाखोवपाक सोदता, म्हणजे बेगीन करून बेगीन उडोवपाक सोदता काय कितें करपाक सोदता खबर ना. आतां हे फक्त म्हाका दिसता हे लोकांक दाखोवपा खातीर कन्स्ट्रक्शन करता. हे जे लोकांक जी तेंच्यांनी आश्वासनां दिल्लीं आहा की आमी हें करतले तें करतले, हे लोकांक फक्त दाखोवपा खातीर सगळें अशें हें करून दाखयतात. आनी आतां हेच्या उपरांत हें जर अशें पडलें, आतां थंय लिकेज जाता, हें सगळें पडलेलें आहा. सो हेचेर कितें करपाचें तें गव्हर्मेंटान चिंतपाचें. गव्हर्मेंट कसले कॉन्ट्रॅक्टरांक कॉन्ट्रॅक्ट दिता तेंय खबर ना आनी कशें कितें चलतलें तें आतां लोकांनी डिसायड करपाचें. आनी हेचेर आनी कांय म्हणपाक शकना. लास्ट म्हयन्यान एअरपोर्टार जे सिलींग कोसळ्ळें, तशेंच रेल्वे स्टेशनार कोसळ्ळा. 2 म्हयने जावन हे रेल्वे मिनिस्टर सुरेश प्रभून इनॉग्रेशन केल्लेलें. 2 म्हयने जावन हे परत कोसळ्ळें. आत्तां एकटे पॅसेंजराक चुकले जे पट्टा आसलेले तेजेर. जशें आतां हे पॅसेंजर येता भायर वयता तेंच्या तकलेर बसल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो.